गीत घेऊया पेज नंबर 15 A30. Sorbes porak wakanak avamoinino Devaचीना वयर काढात सगळ्या पोसानो Sorbes poraची सेवा कोरात आनंदाची भक्ती कोरात सोडगिता गावून भितो सोरात संतोषाने या देवा मुखार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आवय बापायचे वडिलांचे भाव भयणाचे इश्ट मित्राचे वो हेर मनशाचे जायते आयकता वो आयकूंक सोदता. जेजू बरो गवळी आनी आमी ताची चोरवाक वेल्ली मेंढरां. जेजूचो ताळो आमकां मागण्यांतल्यान पवित्र पुस्तकांतल्यान मिसा भेटेंतल्यान तशेंच वेगवेगळ्या परिस्थितींतल्यान आयकूंक मेळटा. ताचो ताळो आयकून जिवीत जोडूंक आमकां ह्या मिसान कृपा मागुया. आयज मिसाचे किरीत इंतेसा पासत मागुया. आंतोन जोआंव आनी सिलिया आफोन्सो हांचे आत्म्या पासत हे मीस भेटयलां. म्हज्या भाव भयणो हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची मैमेवंत सोकोत परगोटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मैमेवंत जिवीत एक दीस उक्ती आमचें जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजो नासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणांकाय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुतांच्या पांयां शीं दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आप आपले गोरशे प्रमाणें हे दुडू वांटतालीं. सुसे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी
म्हूण नांव घालें. ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोर्मदुतांच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतर हें: देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळीं म्हणुया: वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगवस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. सबाब: वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. अरोंबाक तावन तुजें शिवासन गोट उबें आसा. सासतांक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. सबाब: वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदीच हालोना बदलना. संवसार सरव सोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतली पवित्रताय. सबाब: वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सुय सुय. मनशांच्या पुताचेर विस्वास देवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशांच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सुय सुय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां, देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मात्ता आनी तूं ताचो आवाज आयकोताय, पूण तें खंय थावन येता वो खंय थावन वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगता, आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचे खास्तीचे फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोग दुसऱ्याच्या गरजांक पावता. मोगान जियेता तो मनीस दुसऱ्याच्यो गरजो पळयता आनी आपलें व्हडपण गर्व सांडून ल्हानविकायेन सेवे चाकरीन आपलें जिवीत दुसऱ्यां खातीर खोचिता वो भेटयता. देव बापाचो मोग जेजू वरवीं आमकां उक्तो जालो. पातकां वरवीं सर्गीचो दारवंटो बंद जालोलो. तोच सर्गीचो दारवंटो मोगा वरवीं उक्तो जावचो ही देवा बापाची येवजण आसली.
पातकाच्या घासांतली भायर काडूंक आनी नव्या जिवितांत भितर सरूंक जेजू देवाचो पूत संवसारांत येता. जेजू आमचो सोडवणदार आमकां सोर्ग उक्तो कोत्ता. मोगाच्या हुस्क्यान भरलोल्या आनी सेवे चाकरेन ओरपिल्लोल्या जिविता वरवीं सोर्ग आमचें दायज करूंक वावरुया. जेजू गवळी आनी आमी ताची मेंढरां. ताचो ताळो आयकूंक आमचे मुखार आयज व्हड आव्हान. ताचो ताळो आयकतल्यांक कितें मेळटा वो घडटा काय? ताळो आयकतात तीं गवळ्याक वळखतात. जेजू म्हणटा, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. बापाची वळख पुता सोवें आनी पुताची वळख बापा सोवें खोल आनी सोपूण. गवळ्याचो ताळो मागण्यांतल्यान, पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा नियाळ्यांतल्यान, सोरभोंवती दिश्टी पडटले परिस्थितीन आनी मनशा वरवीं आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या उपाया वरवीं गवळ्याची वळख म्हजे भितर वाडटा काय? वो गवळ्याची कुशी सोदून काडूंक म्हाका सोंपें जाता काय? ताळो आयकतात तीं तिराय जोडटात. जेजू म्हणटा, म्हजीं उतरां आयकतात आनी तीं तांचे पोरमणें चलतात. तीं आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकी. हीं उतरां आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7:20-4 हातूंत मेवता. गवळ्याचो ताळो आयकतल्यांक जिवितांत प्रस्न, आटे विटे, दुयेंस, पिडा येतात तेन्ना तिराय मेळटा. ती निश्ठूर धुमाळ्या मदें पर्यांत तीर गोट उत्ता आनी तातूंतल्यान सालोमती पावतात. तांचें जिवीत कोंसलून पडना, पूण सदांकाल तीर गोट उत्ता. ताळो आयकतात तीं जिवीत जोडटात. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां. हीं उतरां आमकां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 10:20-7 ते 20:8 हातूंत वाचूंक मेवता. दर मिसांत आमकां जिवीत दितलें जेवण मेळटा. गवळी जेजू आमकां उतरान आनी मासा रोगतान पोसता. उतरांचें आनी मासा रोगताचें जेवण आमकां जिवीत दिता आनी आमचे भितर जेजू बऱ्या गवळ्याचें जिवीत वाडयता. तर आयज आमकां नीज आनी खरी क्रिस्ती भावार्थी कर म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणबाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सोरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 38 C23. Shin sorya rupa
Moțmanonia mordanațu, Aune dai tu metoi lolo, Ez lai sodan tu cabete, Orpilo le tu șerocne. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समारंभणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटूं. आमच्या असोक सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वत्या दोबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुनायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर धोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारयतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटोवया. तुझ्या कुसा आणि पुन्हा जीवन पडावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागिवंत जुजे बागिवंत दोन दुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमचो बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतींत सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटना. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 74 D46. Saat
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवून समोरंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें पोत्तून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालोमती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 141 K6. Monadla dziwo zalozuj,